नमस्कार. पद्मिनी फाउंडेशनच्या वतीन वर्ल्ड एल्डर्स डे सोनेरी पान हो कार्यक्रम आमच्या आमोण्या ग्रामपंचायतीत आयोजित जाता. म्हाका खूप बरें दिसता की पद्मिनी फाउंडेशन हो कार्यक्रम इनिशिएटिव्स घेतला आणि ह्या कार्यक्रमाक खास करून आमचे जिल्हा पंचायत सदस्य गोपाळ सुर्लकर, आमोणेचे सरपंच सागर फट्टे, त्याचबरोबर आमचे प्रिन्सिपल ऑफ द गव्हर्मेंट हायस्कूल श्री उल्हास गांवकर, कृष्णा फट्टे, प्रेसिडेंट ऑफ द उर्बा असोसिएशन, श्रुती सुरेश सिनारी, प्रेसिडेंट ऑफ द चैतन्यवीर, त्याचबरोबर प्रवीण सावंत, प्रेसिडेंट ऑफ द दुर्गा देवी स्पोर्ट्स क्लब, सुदेश गावडे रिसोर्स पर्सन, संदेश बारादनकर आमचो रिसोर्स पर्सन आणि डॉक्टर ज्योती सावंत रिसोर्स पर्सन फ्रॉम पद्मिनी फाउंडेशन. ह्या सगळ्यां कडल्यान जे जाणटे जमिल्ले आशिल्ले त्या सगळ्या जाणांक खेळुया, हसूया, खावुया. आमी म्हणटा की हसत हसत हे जीवन जगुया. ह्याच्या खातीर हो कार्यक्रम आयोजन आसा. आमी सदांच पळयता की 60 वर्सां जाली काय रिटायर्ड जाला म्हणटा. आमी रिटायर म्हणजे ताका नवे टायर लायता आनी परत एकदां नव्यान चलपाची आनी नवी उर्बा घेवन आमी हसत खेळत परत एकदां फुडें वता. तशें जर पळोवंक वचत जाल्यार आमचे सिनियर सिटीजन म्हणजेच जे दादले आसता ते रिटायर्ड आसा, पण पयलींच्यो महिला काय खंयसरूच कामाक नाशिल्ली, पण जे घरकाम करताले ते तांच्या पेक्षाय चड आसताले. खरें म्हणजे त्यो डबल शिफ्टीन आनी ओवर टायम करता तर घरांतल्या बाकीच्या मनशांक केन्ना दिसत ना. घरांतली आई आसतली जी आई आपल्या खातीर इतकें जें काम करता एक एकदां भुरग्यांकूय कळना आनी बाबाकूय कळना. तिजें काम जर पळोवंक वचत जाल्यार भायर काम 8 वरां करता ताज्या पेक्षा तें डबल टिबल आसता, पण तिच्या कामाक मोल दिना. आमी घरांत जर मोलकरीण दवरली जाल्यार तिका आमी 10,000 रुपया पगार दिता आतांच्या घडीक, पयलीं 5 दिताले. बट तेच आमी एखाद्या वेळेर आई काम करता जाल्यार तिच्या कामाक मोल दिना. म्हणून तर आमी म्हाका दिसता 60 वर्सां जाल्ल्या जाणटी आमच्या आज्जेक म्हणा की भुरग्यांनी त्याच पद्दतीन तिच्या बरोबर थोडोसो वेळ स्पेंड करप खूब गरजेचें आसा. नमस्कार. सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. पद्मिनी फाउंडेशन, विलेज पंचायत आमोणा, चैतन्यवीर आणि दुर्गादेवी स्पोर्ट्स आणि कल्चरल क्लब हाच्या जोड पालवान आयज जागतीक जाणट्यांचो दीस ह्या निमित्तान आमी तुमच्याकडे घडोवन हाडटा सोनेरी पान. खाऊया, खेळूया, हसूया. ह्या कार्यक्रमाच्या उक्तावण सुवाळ्याक आमच्या बरोबर प्रमुख अतिथी म्हणून हजर आसात, जांचो सदांच तेंको आमकां खंयच्याय कार्यक्रमाक लाभता अशें आमचे जिल्हा पंचायत सदस्य श्री गोपाळ सुर्लकर, आमोणा गांवचे प्रथम नागरीक आणि जाणे एका उतराचेर आमकां ह्या कार्यक्रम घडोवन हाडपाक आमकां साथ दिली अशें आमचे सरपंच श्री सागर फट्टे, जांचे योग्य अशें मोलादीक मार्गदर्शन आमकां लाभतलें अशें डॉक्टर सुदेश गावडे, डॉक्टर ज्योती सावंत आणि त्याच बरोबर आमच्या बरोबर हजर आसात श्री संदेश बाराजणकर, ज्यांनी योग्य असो तेंको आमच्या ह्या कार्यक्रमाक दिलो अशें आमचे गव्हर्मेंट हायस्कूल आमोणाचे हेडमास्टर श्री उल्हास गांवकर, चैतन्यवीर आमोणाच्यो अध्यक्षा बाय श्रुती सिनारी, दुर्गादेवी स्पोर्ट्स आणि कल्चरल क्लबाचे अध्यक्ष श्री प्रवीण सावंत, आमच्या बरोबर हजर आसात उर्बा ज्येष्ठ नागरिक मंच हाचे अध्यक्ष श्री कृष्णा फट्टे. ह्या कार्यक्रमान तसोच मोलादीक तेंको दिवपी आमचे सगळे पंच सदस्य बाय गौरवी गांवस, श्री कृष्णा गावस, सौ अनिशा आमोणकर, सौ दिया सावंत, श्री वसंत सिनारी, श्री वासुदेव घाडी. आयच्या ह्या कार्यक्रमान खरीच उर्बा आणि त्याच बरोबर उल्हास अशें हाडपी आमचे सगळ्यांचे आई बाबा आणि ह्या कार्यक्रमाक तांकां हाडपी अशी तांची नात्रां. ह्या कार्यक्रमाची संकल्पना जेन्ना आमी मांडली, चैतन्यवीर आमोणा त्याचबरोबर दुर्गादेवी स्पोर्ट्स आणि कल्चरल क्लब हाणें खूब व्हडलो तेंको ह्या कार्यक्रमाक दिलो आणि तेच आमी मुखार वचून विलेज पंचायत आमोणा हांच्या मुखार हो विचार मांडलो आणि तांणी तांकां एक वेगळी उबारी दिली आणि म्हणूनच हो कार्यक्रम आयज घडोवन हाडटा. आमचो तुमचो सगळ्यांचो सांगात जेन्ना जाता तेन्ना खंयचोय कार्यक्रम हो यशस्वी जाता. आयच्या कार्यक्रमाचें नांव आसा सोनेरी पान. जागतीक जाणट्यांचो दीस, मागीर तेंच नांव दवरता सोनेरी पान हें नांव आमी कित्याक दिलें? आमी म्हणटा जाणटी जाली म्हणजे पिकिल्लें पान.
पण हे पिकिल्ले पान नसून खरें म्हणल्यार सोनेरी पान आसा, सोन्याचें पान आसा. आमी जशी जाणटी जाता तशे अनेक अनुभव आमच्या पदराक पडटात आनी त्याच बरोबर त्या अनुभवांनी आमी खूब कितें विचाराचे जे आसा देणे ते आमी खूब जाणांक दिवं शकता. अनेक शिकवण आमकां मेळटा आनी ही शिकवण आमी आमच्या भुरग्यांक, आमच्या नातरांक दिवं शकता. पूण जशी आमी जाणटी जाता तेन्ना शारिरीक आसत किंवा मानसीक हे आमकां वेगवेगळे त्रास जावपाक लागतात आनी त्या वयाचेर जर आमकां योग्य मार्गदर्शन जालें जाल्यार फुडलें आयुश्य खूब सुंदर आनी सोबीत जाता. आमकां एक कार्यक्रम आमच्या आंबोळे पंचायतीक आनी आमच्या आंबोळे गांवांत बरो कार्यक्रम दिल्लो आहा, जेणे करून सगळे आमचे जे ज्येष्ठ नागरिक एकी कडेन येवपाक एक संदी आमकां दिल्ली आहा. आयचो दीन तुमकां खबर आसतली की जे आमचे ज्येष्ठ म्हणजे 60 वयर सरले तांकां बद्दल एकी कडेन येवन एक कार्यक्रम घडोवपाचो आनी तितूनसून एक बरें वातावरण तयार करपाक जाय म्हणून एक कार्यक्रम घडलेलो आसा. सांगपाचें इतकें उद्दिश्ट म्हटल्यार एक भुरगेपण आनी एक म्हातारपण हे सगळ्याच्या आयुश्यान म्हाका दिसता एक येताच. तितूनसून आमी एक सीख घेवपाचें आसता जे आमच्या भुरग्यांनी आमचे आयच्या जाणट्यांक सांबाळपाक जाय. तशेंच हे जाणट्यांनी आमी केन्ना भुरग्यांक केन्ना आमकां सांबाळले तशेंच ह्या म्हणजे जाणटेपणान चड उतार आसतात. तितून आमी फुडें सरून जे आतां आमकां आतांचे फावंडेशनान जे संस्था अशें अनेक आहा, तशेंच आमचे पद्मिनी फावंडेशन जे प्रेसिडेंट जावन जे आमचे सुलक्षण भाभी तशेंच तेंच्या अंडर एक बऱ्यापैकी की सगळे सिस्टम सगळेच हितून काम करीत आसतात. युवा जावं, महिला जावं, ज्येष्ठ नागरीक तेंच्यो कितें समस्या कितें आहा जाल्यार तेंचे कडेन आमी अप्रोच जावंक शकता. ही अशी म्हणजे तुमकां समज तुमचे कडेन समज कितें तुमकां तुमचे कितें समज हेल्प जाय जाल्यार आमचे पंचायत दल बाकीचे आमचे चैतन्य दल अशे पंच वांगडी बाकीचे तेंचे कडेन तुमी अप्रोच जावन तुमकां समस्या तुमची सॉल्व जावंक शकता.